एके वटेन अहमदाबाद कोर्टान झाकिया जाफरीचो आव्हान अर्ज भायर मारून मोदीक थाकाय दिली जाल्यार दुसरे वटेन केंद्रान गुजरातांतले बेकायदेशीर हेरगिरी प्रकरणाची चवकशी करूंक आयोग नेमपाचो निर्णय घेतलो। 2002 गुजरात दंगल प्रकरणांतल्यान मोदी सुटलो। मोदीक ताचें लकी गोंय पावलें। बिरेस्तार तो गोंयांत आशिल्लो, मात एके चलयेचे बेकायदेशीर हेरगिरी केशींत केंद्रांतली काँग्रेस ताका आडकोवंक सोदता। भाजपा म्हणटा काँग्रेसीन कितली शेपडी बडयली म्हूण कांयच हाताक लागपाचें ना। भाजपाचे ज्येष्ठ केंद्रीय फुडारी एके वटेन गोंयांत मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या पुताचें लग्न अटेंड करताले, जाल्यार त्याच वेळार मोदीची 2 प्रकरणां नॅशनल चॅनलांनी गाजतालीं। 2002 गुजरात दंगलींतल्या झाकिया जाफरीच्या केसींत अहमदाबाद कोर्टान मोदीक क्लीन चीट दिवन सोडलो। कोर्टान एसआयटीचो क्लोजर रिपोर्ट मानून घेतलो, जाल्यार गुजरातात एके चलयेचेर बेकायदेशीर हेरगिरी केसींत केंद्रान चवकशे खातीर आयोग नेमपाची घोशणा केल्या। झाकियाचे केसीचो निकाल आयलो तेन्ना मोदी गोंयच्या वाटेर आशिल्लो। मोदी बिरेस्तारा सांजे गोंयांत पावलो। मोदीक गोंय परत एक फावट लकी थारलें। मोदीच्या फाटल्यान लागून काँग्रेसीच्या हाताक कांय लागचें ना। सत्याचें जेत म्हूण भाजपान जाहीर स्टेटमेंट दिवंक सुरवात केली। आखिर सच्चाई की जीत हुई है। मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने लगातार 12 साल जो षड्यंत्र चलाया उसका पर्दाफाश हो गया है और जिनका कोई कसूर नहीं था लेकिन जानबूझ के कांग्रेस फंसाना चाहती थी, वो दाव उल्टा पड़ा है। कोर्ट ने आज फिर एक बार क्लीन चिट दे दी है। मुझे लगता है अब कांग्रेस को ये अधर्म युद्ध छोड़ना चाहिए और मानना चाहिए और मोदी के खिलाफ जो काम किया कांग्रेस ने उसके लिए देश की माफी मांगनी चाहिए। दुसरे वटेन एके चलयेचेर बेकायदेशीर हेरगीर करपाचे केसीत केंद्रान आयोग नेमपाचो निर्णय घेतला। भाजपा ताका आव्हान दिवपाची तयारी करता। स्नूप गेटच्या माध्यमातून त्यांनी एक चौकशी समिती नेमली, राज्याला विचारलेलंही नाही आणि म्हणून कुठलाही नियम संकेत न पाळता केवळ राजकारण करण्याचं नीच काम अजूनही काँग्रेस करताय। लोक त्यांना याची अद्दल घडवल्याशिवाय राहणार नाही। काँग्रेसनी जनतेची माफी मागावी। मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या पुताच्या लग्नाक भाजपाचे चडशे ज्येष्ठ फुडारी गोंयांत आयल्यात। हे सगळे घडटना सगळे ताळगांव कम्युनिटी हॉलांत लग्नाच्या मुडात आशिल्ले। लालकृष्ण अडवाणी, राजनाथ सिंग, नरेंद्र मोदी, राजीव प्रताप रुडी धरून कितलेशेच जाण हेच हॉलांत म्हयन्याभर फाटीं मोदी भाजपाचो प्रचार मुखेली म्हूण जाहीर घोशणा जाल्ली। आज थंय मोदी निर्दोश म्हूण चर्चा पातळिल्ली। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब आनी तुळशीदास च्यारी। तरुण तेजपाल जामीन अर्जाचेर कोर्टांत इन कॅमेरा सुनावणी सोदता। बिरेस्तारा सत्र न्यायालया मुखार तेजपालाचो जामीन अर्ज आयलो तेन्ना तेजपालाचे जामिनाचेर इन कॅमेरा काय कोर्टांत उक्ती सुनावणी जावची हाचेरच निमणे सुनावणी जाली। कोर्टान निकाल शुक्रारा राखून दवरला। ते प्रमाण तेजपालाचे जामिनाचेर सुनावणी जातली। फाटलो म्हयनोभर जालो तो कादयेंत आसा। पयलेच फावट ताणें जामिनाक अर्ज घाला। क्रायम ब्रांच आरोपपत्र घालचे पयलीं सुटपाचो ताजो यत्न चल्ला। थिंक फेस्टा वेळार केल्ले लैंगीक अत्याचाराचे केशीन फाटल्या म्हयन्याभरान तेजपालाची 14 दिसांची पुलीस कादय आनी 15 दिसांची न्यायालयीन कादय जाल्या। 4 जानेवारी मेरेन ताका सडा जेलीन न्यायालयीन कादय दिल्या। इतले दिसांनी पयलेच फावट तेजपालान जामीन अर्ज घाला। बुधवारा हो अर्ज पणजेची प्रधान जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाया मुखार सुनावणेक आयलो। हे केशीचेर मिडियान आतां मेरेन खोलायेन आनी अपडेट रिपोर्टिंग केला। जामीन अर्जाचेर सुनावणी इन कॅमेरा जावची अशी तेजपालाची मागणी। हे सुनावणे वेळार तेजपालाक कोर्टान रावंक दिवचो अशी मागणी तेजपालाचे आदोगादान केल्या। मात सरकारी वकिलान इन कॅमेरा सुनावणेक विरोध केल्ल्यान कोर्टान ताचेर सुनावणी घेतल्या। आतां मेरेन तेजपालान पुलिसांक पुराय सहकार्य दिला। हे केशींतली पिडीत चली, साक्षीदार आनी आपल्याची सुद्दां जबानी घेवन चवकशी पुराय जाल्या। हे फुडें जेलीन दवरून गोंय पुलीस आनीक कितें करपाक सोदता असो तरुण तेजपालाचो प्रस्न। तेजपालाचे केशीन म्हयनो 1.5 म्हयन्यांत आरोपपत्र घालपाची तयारी पुलीस आनी गृहमंत्री मनोहर पर्रीकारानय मिडियाक उलोवन दाखयल्या। तशें जाल्यार जानेरान तेजपालाचेर क्रायम ब्रांच चार्जशीट घालपाक शकता। ते पयलीं तो न्यायालयीन कादयेंतल्यान सुटपाक सोदता। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। पोर्तुगेज नागरीक आशिल्ल्या आमदाराचेर खर कारवाय करची अशी मागणी राष्ट्रमोगी गोंयकार ह्या नव्यान घडयल्ल्या संघटनेन केल्या। पोर्तुगालांत नोंद केल्लो तेर्म रद्द करनासतना रावतल्या गोंयकारांचेरूय कारवाय करची म्हणून राष्ट्रमोगी गोंयकारांनी मागलां। दोट्टी नागरिकत्वाची तरतूद कायद्यांतच नाशिल्ल्यान पोर्तुगीज नागरीक जाल्ल्याची मागणी भायर मारची अशें संघटनेचो निमंत्रक एन शिवदास मागता।
पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवपी गोंयकारांक दोट्टी नागरिकत्व दिवचें अशी मागणी करपी लोकांचो राष्ट्रमोगी गोंयकार ह्या नव्यान घडिल्ल्या संस्थेन निशेध केला. केंद्र सरकारान ही मागणी भायर मारची अशें संस्थेचो निमंत्रक एन शिवदासान मागला. तुमकां जर नागरिकत्व बदलूंक जाय, सिटीजनशीप बदलूंक जाय ह्या देशाची, आनी ह्या देशाचेर जर तुमचें प्रेम ना, ह्या देशा बद्दल कसलो आदार ना, निश्ठ ना, जाल्यार तुमी मोकळे आसात कितें करपाचें तें. ह्या देशांत रावपाची इल्ली गरज ना. सरकारान जे पळय आतां आमदारा संबंदान तांचो कायतू आनी बाकीचे जे पळय आसात ताजे आमी ताका जापय विचारतले. जर तो जशें होम मिनिस्ट्रीन गोंय सरकाराक कळयला की तो ताजें हें ना म्हणून तुमकां खबर आसतलें, आनी हें अजून सुद्दां सरकार ताका आमदार म्हणून कसो दवरला सरकारान ह्या हातूंत, ताजी बी जाप आमी विचारतले. गोंयकारांक पोर्तुगेज नागरिकत्व दिवपाची तरतूद पोर्तुगालान रद्द केली ना जाल्यार भारत सरकारान पोर्तुगाला बरोबरचे संबंद तोडचे अशी मागणी ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक नागेश करमलीन केली. म्हाका दिसता ही पळय जी पळय कितें तरतूद पुर्तुगेज सरकारान केल्या ती आमकां हें करपाक लज करपाक दाखोवपाक की गोंयांत सगळे पुर्तुगेज जाय म्हणून. कारण तांच्या कायद्याप्रमाणे गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी पुर्तुगेज सिटीजनशीप घेवया ताच्या गोंयांत जल्मल्या तांच्यांनी. एक भारत सरकारान हातूंत लक्ष घालपाची गरज आसा. भारत सरकारान पुर्तुगालाक कळोवपाची गरज आसा की हें तुमचें पळय आहा तें चुकीचें आसा, हें ताबडतोब बंद करात. हें जर तुमी बंद करना जायत तर म्हणजे हांव अशें म्हणन की भारत सरकारान पुर्तुगाला कडचे राजनैतीक संबंध तोडचे. ज्या गोंयकारांनी पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवपा खातीर पोर्तुगालांत तेर्म केला तांचेर गोंय सरकारान कारवाय करची अशी मागणी राष्ट्रमोगी गोंयकारान केल्या. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. घेऊ एक वेवसायीक विसव.